तूं आतां सांग पळय ह्या नुस्त्या मार्केटा खातीर तो विशय आसलो आनी नवी मार्केट बांदपाक सोदता त्या विशयी आजच्या या फिश मार्केटा खातीर मुद्दम म्हणून सरान मिटींग आपयला. आमचे मदीं आहाय गोंय राज्याचो मंत्री आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर सर आनी तशेंच आमचे एडमिनिस्ट्रेटर आसाय, तशेंच जी सुडाचे इंजिनियर मुन्ना सर आसा आनी तशेंच आमचे कन्सल्टंट दत्ता कारे बी आसा. ह्या हांव जेन्ना कावन्सिलर जालो तेन्ना हे फिश मार्केटाचें जावचें हें म्हाका सामकें पयलींच्यान आसलें. म्हणून सरा फुडें आमी रिक्वेस्ट केली कितें हें फिश मार्केट हें जावपाक जाय, कित्याक खूब ओल्ड जालें तें आनी म्हाकाय खबर आहा फिश मार्केटान हांव येतालो तितलें सामकें फिश मार्केटान बसपा सारकें नासलें. तेन्ना लोक भायर बसता आसता लोकां पासून भितर वच म्हणून आमकां कितें अशें दिसतालें कित्याक फिश मार्केटान बसपा परिस्थिती नासली. म्हणून सरान हें फाटीं लागून म्हाका दिसता 2-3 वर्सां सुमार जालीं हें आतां सर तेजे फाटोफाट आसा तेंच्या त्या फिश मार्केटाच्या फायलीच्या फाटोफाट आसा आनी 2 फावटी टेंडर जालें. 2 फावटी टेंडर पसून जालें हें कित्याक गायिल्लें ना. तो दत्ता कारे म्हणटा तो एक असो कन्सल्टंट तो काम सामकें स्ट्रिक्ट करून घेवपी म्हणून लोक भिनूच तें काम गायिल्लें ना. तो बरें सामकें निवळ करून काम करून घेतो म्हणून आतां लास्ट सरान तेन्ना सुडा तेमकांच मुन्ना सांगून एक कॉन्ट्रॅक्टर हाडलो आनी ताका धरून हें आतां फिश मार्केटाचें जे फावंडेशन स्टोन आहा तो 26 तारखेक 4:30 घालपा पडटलो. अशे खूब अशे लोक येताय कितें जेन्ना पळय आतां पळय तेमकां म्हणटाय जे हिंगान मनशान रावपाचो न्हू वास येता हें येता म्हणून तुमी केन्नाय मेमोरंडम दिल्लो केन्ना काँग्रेसीच्या जे कोणी जे आसले तुमी चीफ ऑफिसरा ना चेअरपर्सन मेमोरंडम दिवपा जाय अशेंच फिश मार्केट जाय म्हणून केन्नाय दिल्लो काय ना. तुमी फिश मार्केटात स्टोन घालपाचो वास तुमकां जेन्ना येयलो तेन्ना तुमी हिंगेन एक 10 लोक येयले आनी उबे जाले आनी मोर्चा मुन्सिपाल्टीचे वयलो म्हणल्यार आमी जेन्ना कावन्सिलर आसता तेन्ना आमी कांयच केलें ना असो हिशोब जाता तेजो. म्हणटकीर तेमकां ह्या नुस्तेकाराचो रेब्याचो वास कांयच येयलो ना. तेमकां फातोर घालपाचो वास येयला म्हणून हे लोक हिंग तयार जालाय. नाल्यार कोण तयार जायना आसलो आज म्हणून तुमी केन्ना ह्या लोकां बद्दल कांय चिंतलेंच ना. सर सदांच म्हणटा हें फिश मार्केट जावपा जाय म्हणून हांव मुद्दम फिश मार्केटाक केन्ना येयना. साळबाय सांगतालें शेवटूच सांगतालें हांव कित्याक येयना खरें त्या हितून परिस्थिती ना. कोण म्हणटा टॉयलेट बांदपा जाय आसली म्हणून हांव फिश मार्केटाक म्हाका खबर आसा न्हू ह्या फायली वाडलें हांवूय आसा सरूय आसा जी टॉयलेट एक 10 लाख दिन टॉयलेट बांदली आनी एक 2 म्हयन्यान जर फिश मार्केट मोडून गेलें तेच लोक म्हणटाले कोणी बांदपा लायली काय म्हणून तुमकां टॉयलेट हेवूय ते परते उलयताय. आतां हेपा ब्युटिफिकेशन आहा तो आमच्या टायमार फावंडेशन स्टोन घालपा आसा केन्नाय कितें म्हणटाले फातोर घालपा तेन्ना वास येतो पळय तेमकां तेन्ना परते उब जाता बड्डेक तेन्ना 2 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं हें दिल्लें एप्रुवल दिल्लें सीएमान म्हाका खबर आसा. आनी आतां बाबा ताका 3 वर्सां जातलीं पूण ह्यो फायल फाटोफाट तेजे फाटोफाट ब्युटिफिकेशन जातलें आनी जी आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जी आसा पळय तिवूय बिल्डिंगेचे फायल मूव जातली. ह्यो सगल्यो सर आसा म्हणूनच जाता. बेश्टेच कोणी हें बोवाळ केलें म्हणून ह्यो जायना. बोवाळ करता तुमी एक बाब मेमोरंडम बी दिवपा जाय येयले बोवाळ केले हें असली हें आमकां जरी मना पडना कित्याक तुमकां राजकारण करपा आसता राजकारण कराय पूण असली हें डेव्हलपमेंट जाता तें बेश्टोच एक मदें फातर मारप आनी हें करप हें आमकां मना पडना. तेन्ना सर तुका हांव एकूच सांगता तुगेलें कितें काम करपाचें आसा पळय तें करीत राव. जे कोण बोवाळ मारता ते बोवाळ मारीत राव. हय कित्याक तेमचेर कांयच आमी उलोवप ना आनी तेमकां आमी कांय तोंड दिवप ना. तुजें काम करीत राव इतलेंच सांगता हांव. एकच मिनटां कावन्सिलाचो आयज मिनिस्टरान पळोवणी करून न्यू मार्केट बांदपाचो नुस्त्या मार्केट बांदपा संदर्भान ऑफिसरान हें केलें त्या संदर्भान तुजें मत कितें. सर आतां हें नुस्त्या मार्केट आमी भरपूर चलयताय नुस्तेकारांक म्हाका कॉन्टेक्ट करता सांगपाक कित्याक येता मुद्दम जेन्ना स्टार्टींग आहलें तेन्ना आमी बसून तें बरें नासलें पूण ही जशें जेन्ना हांव चेअर पर्सन जालो नुस्त्या मार्केटाक चोयल्यार म्हाका दिसपाक लागलें की बाबा हेजी हें करपा जाय आनी खरेंच हांव शाबासकी दिता आमगे मिनिस्टराक कित्याक तेणें ज्या दिसा आमी हें ठराव घेयलो की नुस्त्या मार्केट करूंक जाय म्हूण तेन्ना फायली आमी एप्रूव करपाक आयिल्ली तेज फाटल्यान आमी पर्सनल वयताले हांव वयतालो राम वयतालो शंभू वयताले आमगे ग्रुपा हितून आहले 7 जाण 12 मेळोन वयताले. आयज आमी मदीं वना बाकल ना तोय आसतालो रणदीप जावं नादीन जावं ही सगळे आमी 12 मेळोन वयताले आनी काम मुखार वयताले. पूण जेन्ना आमचो मिनिस्टर आयज आहा निवडून येयलो तेन्ना आमी तेजे हाटी लागलें सांगलें की बाबा हें जावपा जाय आनी खरेंच तेणें आपल्या पर्सनल इंट्रस्ट घालून ती फायल रेडी करून दी ती घेयले उपरांतूय 2 टेंडर आमी कोण घेवपा तयार नाजात
डिले जायत कित्याक एक फावट टेंडर हो समज 1-2 म्हयने वयता पण 6 म्हयने अशेंच केला आमचें आनी आतां शहरांत ती हाडून कार हो जो आमचे म्युन्सिपालिटी बिल्डिंगूच बांदल्या हे काणकोणची बस स्टॉप बांदला एक बरो आर्किटेक्टांनी हो आमचो सो ताका लागून ताका दिवून हे आमी बरे भाशेन करपाक वावरता म्हणजे म्हाका इतलें सांगपाचें की सगळे आमचे ह्यो भयण्यो आहाय आवय आहाय आमच्यो काणकोणच्यो जे नुस्तें विकतात तांचे बरें आमी करून दितले सांबाळपाक आमी तांचे दिवाकर बाब तुवें ह्या काणकोण नगरपालिकेचो एक्स अध्यक्ष चेअरमॅन आनी नगराध्यक्ष आनी तूं फिशरमॅन कम्युनिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह करता तुवें आतां माननीय मंत्र्याक हाडून हें करपा खातीर तुजोय वाट आसा तूं ह्या विशयीच्यान सांग आयज खरें म्हळ्यार आमचे खातीर तरी खुशेची गजाल लॉंग पेंडींग नियरली 2017 प्रोसेस चालू जालो पूण तेन्ना 2 फावट टेंडर जाले सराच्या योगदानाचे 2 फावट टेंडर जाले ते दिसा हालींच्या 3 वर्सां भितर त्या 3 वर्सां 2 फावट टेंडर जाले ते टेंडर कोणीच घेयले ना खुशे गजाल इतल्याच खातीर म्हणटा पण आमकां दिसतालें की ते 2-3 फावट पयलीं काम प्रोसेस चालू आसा ते आतां रोखडेच जातले अशें दिसत वयताले पूण खंय तरी सरा जर सोडलो जाल्यार बाकीचे जे आसले ते खंय तरी कमी पडले अशें म्हाका म्हणून दिसता नाजाल्यार त्या आयज ज्या सरान जशी जोश लायलो आसा जसो फोर्स लायला जावपाक जाय जाता तितले बेगीन जावपाक जाय आनी आमचे सगल्यांचे सरा सदांच पुशअप करप आसता की जावपाक जाय म्हणून जेन्ना मार्केटात येता पळय तेन्ना आमकां सुद्दां खूब वायट दिसतालें आनी वायट दिसता तेन्ना आमकां पळय सगळे आमचेच भयणी ते जितले मार्केटात बसताय ते आमकां वायट दिसतालें आतां आमकां खूब खुशी भोगता इतलीच की येणारी ह्या 26 तारखेर सांजचे मागीर त्याचे ह्या मार्केटाचे फावंडेशन स्टोन घालतले आनी एक सुंदर अशें ते तुमकां थोडे ते जेन्ना प्रोजेक्ट चालू करता आनी रोखडेच हे बिल्डींग मोडपाक ते हाती घेतले थोडे कितें जाता इलेक्शन पावले आनी कोण तरी आवाज करता हेजो अर्थ धरता आनी इलेक्शन पावले फावंडेशन स्टोन घालपाचे थोडे प्रयत्न जाता वो आतां तसो ना वो इलेक्शन जावचे पयलींच लोकां मुखार प्रोसेस दिसतालो जावचे पयलीं ही बिल्डींग अर्दी उबी जाली दिसतली आनी ते जावपा खातीर आतां 26 तारखेर सांजचे 4:30 वरांचेर तेजो इनॉग्रल स्टोन घालपाचो प्रोग्राम आसतलो आनी जितली सरान आमकां सांगिल्लें आसा जितली जर जाता तितली फास्ट तुमकां आपूण एक मार्केट बांदून दिता म्हणून तेजे पयलीं जितली जी मार्केटां बसता तितल्या खातीर प्रोविजनल फीश मार्केट टेम्पररी फीश मार्केट म्युन्सिपालिटीच्या फाटल्यान तिका मोठी शेड घालून तांकां प्रोविजनल फीश मार्केट करून दितले प्लस ते सायडीच्यान ज्या जाग्यार पार्किंग करपाक बी लोकां गाडी वयले की पार्क करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्क ना पार्किंग जर करूंक मेळना जाल्यार नुस्तीं व्हरपाक कोणी येवपाक अडखळ पडटा तोवूय बीन म्युन्सिपालिटी पुरेपूर तेजेर लक्ष घालून ते करून दितले आनी एक खुशी आतां पळय ह्या दिसा फावंडेशन स्टोन घालपाचो हे नियरली 15 दीस पयलीं डिक्लेअर जाले आसले आनी ते जेन्ना खंयच्या जर ह्या ऑपोजिशनान आवाज करप हे तेंचे कर्तव्य आनी हे ते तेंचे कर्तव्य ते करूच दी पूण जेन्ना 8 दीस आनी 15 दीस आसतना जेन्ना खंय फावंडेशन घालपाचें आसता आमचे खंयचेच प्रोजेक्ट आसली तेन्ना फावंडेशन सराच्या मेहनतीचेर जे फावंडेशन घालपाक आसता तेजे 8 दीस पयले पळया तुमी हे जितले आतां ह्या दिसान जितली पळय फावंडेशन स्टोन घायला पळय ती पयंगीणची टाकी आसूं दी नाजाल्यार आनी खंयचे अशे प्रोजेक्ट आसली 8 दीस पयले कळना फुडें ते कितें तरी एक आवाज उठोवपाचो प्रयत्न करता जेणे दाखयपाक पळयताय की आमी आवाज उठयलो म्हणून तो जावन पडलो आज हो आवाज उठयना फुडें एक आठवड्या भितर फातर घालता आनी एक आठवड्या भितर काय खंयचो येदो मोठो प्रोजेक्ट 3.48 करोड्साचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जप करून 8 दिसां भितर प्रोसेस जावन 8 दिसां भितर टेंडर काडून 8 दिसां भितर घालपाचो अशें काय केन्ना पॉसिबल ना आनी हो सरान अशें केलें आसा की तो इनोग्रेशन केलें म्हणून जायना रोखडेंच फटाफट तेजें काम स्टार्ट जावपाचें अशे पद्दतीन तितली सगळ्यो मुवमेंट केला आनी त्या पद्दतीन हो प्रोजेक्ट जाता रोखडोच चालू जाता शाबासकी हांव आमच्या रमेश तवडकर सराक डॉक्टर रमेश तवडकर सराक दिता की कारण इतल्या तुमच्याच मेहनतीन आनी जितली पळय कावन्सिलान आम्हा कावन्सिलर आसतना आमी नितू बितू सगळे आसतना इवन सोयरू कुमार पण तुजी बायल आसतना सुद्दां आमी प्रोसेस चालू केल्लो आनी आतां जशें तुमी सगळे कावन्सिलरांनी सगळ्यान जशें जोश धरलो आनी आमी सगळ्या सराकडच्या फाटी लागले म्हणूनच आज येदो व्हडलो जो इम्पॉर्टंट जाका पागी समाजाक गरज आसा पागी समाजाचे ट्रेडिशनल लोक जे नुस्तें मारता ते नुस्तें खंय तरी आनी मार्केटात विकपाक मेळपाक जाय आनी ते विकपाक मेळटा तांकां बरें प्रोविजन आसपाक जाय आनी आमी आत्ताच सरा कडेन परत डिस्कस केल्या तुमकां जे गरजेचे वस्तू आहा भितर ते नुस्तें दवरपाक जावं बाकीचे कशे पद्दतीन आसपाक जाय ते सगळें डिस्कशन जालें आसा आनी हे सगळें बांदता आसतना तुमकांय सर सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवन तुमकां जे पद्दती जाय त्या पद्दतीन तुमकां करून दितलो परत एकदां हांव डॉक्टर रमेश तवडकर सराक
आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर आणि आमचे सगळ्याचे लाडके आहेत तेका हांव परत एकदा शाबासकी दिता की आमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता. धीरज सायमन धीरज उलय. आज ही मिटींग आपोवपाक फाटली ती एक मिटींग आपयली सगळो आढावो घेवपा खातीर मार्केटात जे घाण जाल्ली त्याच खातीर सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिवन सादारण सगळं निवळसाण बी जाल्लें आसा आनी तेजे नंतर पयर कोण तरी येवन त्या बारीकसो मोर्चांक करता शोअप करपाक ट्राय केले पूण लोक कोण पिसना आतां. हो सादारण प्रोसेस आतां 2-3 वर्सां चालू आसा. 2-3दा टेंडर जाले ते सिंगल टेंडर जाले कारणान ते कोण घेवंक शकना. पयर आतां टेंडर जावन ऑलरेडी आतां आयतारा 4.5 वरांचेर फावंडेशन स्टोन दवरलो आसा आनी अशा वेळाचेर सगळे क्रेडीट हांव सराक दिता कित्याक सरान पर्सनल लक्ष घालून हो फिश मार्केटा सारको प्रोजेक्ट इतल्या वर्सांचो लांबणेर पडला लोकांचो डिमांड आसलो. हो प्रोजेक्ट तेणे आज सगळो हेका मार्गा लायिल्लो आसा. अशें वेळाचेर बऱ्यापैकी आतां बिल्डींग आमकां उबी करून दिल्ली आसा आनी जें फीश मार्केट नवें जातलें तेन्ना आमचे लोकल्स जे आसाय जे फीश वेंडर तांकां चड फायदो जातलो. कित्याक ह्या घाणी लागून कोण नुस्तें व्हरों येनासलो. भायले भायर कोण तरी रस्त्यार जावं आनी खंयच्यान तरी घेवन वयतालो. तेका लागून आमची सगळी तारीरसान जावं पावळसान कोळमासान जितली आमगे भावयो भयणी कोणी नुस्त्या खंय बसता सगळे हाजो फायदो जातलो. कित्याक तांकां गिरायक चड जातले, रेट बरी मेळटली आनी तुमगे निवळसाण बरी उरतली. आनी दुसरें म्हळ्यार तुमी बी मागीर लक्ष घालपाक जाय तूं नुस्तें विकते बी निवळसाण दवरपाक. कित्याक स्वता जावन जर निवळसाण दवरीत तर तुमकांच बरें हेल्था वाटच्यान बरें, तुमचे 4 पयशे चड उरतले. आनी परत एक फावटी सराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ह्या सगळ्यो गोश्टी तेणी घडोवन हाडल्यो आनी बिफोर इलेक्शन सगळें तेणी आज मार्गा लायिल्लें आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.